कॅन्सर, किडनी आणि हेर क्रॉनिक दुयेंसांचेर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या आदारान संशोधन करतले। राज्यांतल्या 1 लाख लोकांची तपासणी जातली। भलायकी धोरण तयार करपाक हे संशोधन मदत करतले म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयला। हेल्थ सर्विसेस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी हांच्या कडल्यान आज जावपी लॉन्जिट्युडिनल कोहॉर्ट स्टडी गोवा कॅर्स 2025 हिस्टॉरिक डिसिजन आसा। आताच सगळ्यांनी एक्सप्लेन केल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांक हाजो खूब मोठो बेनिफीट जातलो। ज्या पद्दतीचो मोर दॅन 1 लाख प्लस लोकांचे सॅम्पल्स वेगवेगळे कडल्यान स्टेटींतल्यान जे कलेक्ट जातले आणि तांचो रिपोर्ट्स आमी जसो म्हटला की प्रायर रिपोर्ट्स विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तांकां मेळटले। आमी ताका म्हणटा की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस, इवन दो किडनी डिजीजीस, हार्ट डिजीजीस अशा पद्दतीचे जे क्रॉनिक इलनेस आसा ते प्रायर डायग्नोसीस जावपा खातीर ह्या स्टडींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो। आणि त्याचो ज्या पद्दतीन म्हणजे पब्लीक हेल्थ इम्पॅक्ट कितें आसतलो, पॉलिसी डेव्हलपमेंट, गोवा स्पेसिफीक डेटा, ग्लोबल कोलॅबोरेशन आनी कॅपॅसिटी बिल्डिंग ह्या 4 कंपोनंटाचेर आमकां विशेष करून हाजो फायदो जातलो। पयली प्रायर म्हणजे कशा पद्दतीचे डिजीजीस, नॉन क्रॉनिक डिजीजीस जाता, कित्या खातीर जाता, एज रायटली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस सेट म्हणजे इट इज एन आमकां डायटरी कितें आसा काय, एनवायरमेंटल कितें आसा हाजेर आणि एज अ डीन जे डॉ. बांदेकर हांच्यांनी एक्सप्लेन केले त्या प्रमाणे प्रिव्हेन्शन्स आमी कितें कितें घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमी एडवायजरी जर इश्यूज करपाच्यो आसत जाल्यार वॉट टायप ऑफ एडवायजरीज वी कॅन इश्यू फॉर द पब्लीक इन लॉंग रन। आमकां एक स्पेसिफीक रिजन म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की काणकोण सारकेल्या भागात जर आमकां किडनी डिजीज चड मेळटा आसत जाल्यार प्रायवेट सेंच्यू सॅम्पल्स घेतल्या उपरांत थंयसरले बाकीचे आमकां तांकां एडवायजरी इश्यू करपाक मेळटली की दीस टायप ऑफ डायट यू हॅव टू फॉलो, दीस टायप ऑफ एक्सरसाइज आसतली, वॉट एवर द थिंग्स। बट डेफिनेटली द डायरेक्टर ऑफ हेल्थन जे इनिशिएटिव्स घेतले टू डू द लॉन्जिट्युडिनल कोहॉर्ट स्टडी हाजो लॉंग रन फायदो जो आसा पळय हो गोंयच्या लोकां खातीर विशेष करून हांव म्हणटलो म्हणजे गोंयच्या सरकारा खातीरय आसात आनी दीस वील डिसिजन फॉर अनदर 20 वर्सां हो कंटिन्युअसली स्टडी चलतलो। ताच्या खातीर येता त्या जनरेशनाक ताजो खूब मोठो फायदो जातलो। सो परत एकदा ह्या समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन, गोंयच्या सरकारच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, गोवा मेडिकल कॉलेज, त्याच बरोबर आमचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफर्ड्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा की अशा पद्दतीचो लॉन्जिट्युडिनल कोहॉर्ट स्टडी हो पयलेच फावटी गोंयांत डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो। अदरवायज रेस्ट ऑल बाकीचे जे स्टडीज आसा ते सदोरी तुमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्या कॉलेज आणि डिपार्टमेंटल लेवल वेगवेगळे करीत आसा। बट थॉरो स्टडी इतलो डीप रुटेड स्टडी जो करप ही इनिशिएटीव तांची तोखणाय करीत ती कमी। हांव खरोखरूच तांचे खूब खूब अभिनंदन